तिताक पावलुचें पत्र. भवार्थ्यांक उपदेश. चॅप्टर 2. पूण तूं तुजे पालयेन असोळ आनी धोड शास्त्राक सोबता तसली चाल तांकां शिकय. जाणटे दादले अल्पभोजनी, उंच ध्येयांचे, मर्यादीचे, तशेंच भावार्थांत, प्रितीमोगांत आनी सोंसणीकायेन थीर धड जावचे. तेच परी जाणट्यो बायलो भोक्तिवंत जिविताच्यो जावच्यो. तांणी चाडयो सांगच्यो न्हय आनी बेबदीकाय कोरची न्हय. तांणी बरे देखीची वाट दुसऱ्यांक शिकोवची. तांचे कडचे तन्न्या बायलांनी आपआपल्या घोवाचो मोग करूंक आनी आपल्या भुरग्यांची आपुरबाय करूंक शिकचें. तशेंच त्यो मर्यादीच्यो, निर्मळ जिविताच्यो, आपल्या घोरादाराच्यो मैपाशी आनी आपआपल्या घोवाक खालत्यो जावच्यो. हे परी देवाच्या उतराक बेमान जावचो ना. तशेंच तन्न्या दादल्यांक मानसुगेन चलूंक बूट दी. सगळ्याच वाटांनी बऱ्या कोरण्यांची देख दी. सरळ मोना आनी फिकिरीन तुजी शिकोवण दी. तुजें उलोवप इतलें बरें आनी सारकें जावं दी की तातूंत कसलीच खोद सांपडची ना. तशें आमचेर कितेंच वायट उलोवंक जायना म्हूण पळोवन आमच्या दुस्मानांक लज भोगतली. आपल्या धोनयांक सोगटांत खालती जावंक जाय म्हूण गुलामांक सांग. तांकां परतें दिसतना तांणी तांकां खुशी करची. तांणी तांचें कांयच चोरून काडचें न्हय. परतेंच जाल्यार सगळ्या कामांनी आपूण सारकी खात्रेची म्हूण तांणी दाखोवचें. हे भाशेन देवा आमच्या सणवणाराचे शिकोवणेक सगळ्या वाटांनी ती मान हाडटली. क्रिस्ती नव्या जिविताचें निमित्त कारण. समेस्त मनशांक सोडवण दिता ती देवाची दयाळाय दिश्टी पडली. ती दयाळाय आमकां अधर्मी जिविताची वाट आनी संवसारी आशा सांडूंक उलो कोत्ता. आमचो वत्तो देव आनी सोडवणहार जेजू क्रिस्त महिमेन दिश्टी पडटलो तेन्ना आमकां सूख मेळटलें. त्या सुखाचो भरवंसो धरून ताची वाट आमी पळोवन आसात. त्या म्हणसर ह्या युगांत आमचें जिवीत माणसुगेचें, देवाक मानता तसलें आनी ताचे भक्तीचें करूंक तीच देवाची दयाळाय आमकां वाट दाखयता. ताणें आमचे पासत आपणाचेंच बलिदान केलें आनी अशें सर तरेच्या खोटेपणांतलीं आमकां सोडयलीं आनी आमकां शुद्ध निर्मळ करून आपली खाशा पोरजा केली. बऱ्यो कोडण्यो करूंक सदां आयती. हें सगळें तांकां सांग. तांकां घोटाय दी आनी सगळ्या अधिकारान तांकां बोबाट कर. कोणेंच तुजी बेपरवा कोरची न्हय. देवाचें उतर हें.